मुगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेन्ना म्हजे फॉर्मेशनांत आसलो तेन्ना एक बायलेक वळखतालो हांव. ताचे घोवाक अकस्मात मरण पावलें आनी घोव मेल्या उपरांत तिका तिच्या 2 भुरग्यांक पोसूंक आनी वाडोवपाची जबाबदारी तिच्या हातांत पडली. ती चड गिरेस्त न्हू, पूण तेंचे कडेन थोडेच पयशे आसले, पूण ती कामाक लागता आनी भुरग्यां खातीर पयशे सांबाळून दवरता आनी पयशे सेव करूंक देखून ती धाकल्या घरांत भितर सरता. अशे जायते कोश्ट तिका सोंसूंक पडले, पूण तिच्या तोंडार सदांच खुशालकायेचो हास्या तोंडाचो तोंड दिसती पडटालें आमकां. आनी तिचे कडेन विचारल्यार ती म्हणूंक लागली आपणें जेजूचेर भावार्थ केन्नाच सोडूंक ना. ती सदांच मिसाक वेताली, इगोर्जेच्या एक्टिविटीजांत भाग घेताली आनी असो वांटो घेताली म्हणून तिका तिच्या जिवितांत खुशालकाय शांती आसली. जायते त्रास आनी कोश्ट देखून आसून ती खुशालकायेन जियेताली. आयच्या तिनूय वचपाचो ही जावन आसा मुखेल शिकवण. जेजू म्हणटा आमी जायते त्रासांत आसतात, आमी प्रॉब्लमां आसता जिवितांत. जेजू म्हणटा ओजाच्या बाराकाल आसा ती म्हजेशी येयात, हांव तुमकां समाधान दितलो. आमी जायते फावटी त्रासांत आसतात. आमी जेन्ना देवा वांगडा चलतात, देवाक आमी आमच्या जिवितांत मोदें दवरतात, तेन्नाच आमकां आमचो देव आमचें हें भार आसा तें ओजाचें भार तें खाली करतलो. आयचे दिसाचीं तिनूय वचपां आमकां हेंच शिकयतात. पयल्या वचपांत आमी पळयलां जाकेरियास प्रवादी एक इस्रायल प्रजेक एक बरी खबर दिता, तांकां एक भरवंसाची उलोवप करता. तें म्हणल्यार देवाची भावां भयणीनो, ती एक मेसायाक रावताली, एक क्रिस्ताक रावताली. तांची आस आसली एक क्रिस्ताची आनी ती पयलीं निराशी आसली, कित्याक ती बाबिलोन देशांत गुलामपणींत आसली. तांकां धरून व्हेल्ले आनी तांचें जिवीत आख्खें निराशीपण. ताकाच लागून तांची आस आनीक वाडूंक लागली, आनीक चोडटाली ह्या क्रिस्ताचे. आनी देव तांकां सोडिना, कित्याक तो म्हणटा जाकारियास प्रवाद्या वरवीं तो म्हणटा आपूण तुका विसरना, पूण आपूण तुका एक सोडवणदार धाडटलो. आनी आमकां जाकारियास प्रवाद्याचे उतरां वरवीं कळटा एक राजा येवचो आसा म्हणून. हो राजा जावन आसा आमचोच जेजू, जाका सगळ्यांचेर अधिकार आसा, जो सगळ्यांचें ओजें खाली करतलो तसलो राजा. तांच्या मोदें येतलो म्हूण जाकारियास प्रवादी तांकां इस्रायल प्रजेच्या लोकांक भरवंसो दिता. आयच्या दुसऱ्या वचपांनी आमी पळयलां सांत पावलू रोमकारांच्या चिडींत म्हणटा, तांकां तो 2 भाग दिता, तो 2 बाजू दवरता. पयली म्हणल्यार कुडीची वंदवणेची आनी दुसरी म्हणल्यार आत्म्याची बरेपणाची. हो संदेश तांकां दिवपाचें कारण म्हणल्यार रोम एक बरेंच गिरेस्त शार आनी लोक बरीं गिरेस्त थंय. पूण आनी ह्याच शारांत थोडीं क्रिस्तांव लोक आसलीं जीं जेजूक मानतालीं, पूण तांच्या जिवितांत जायते कोश्ट आनी त्रास सोंसतालीं तीं. आनी हाकाच लागून सांत पावलो तीं सगलीं देवाचीं भुरगीं आनी जेजू तांचो भाव म्हणून सांगता. आनी कुडीच्या कुशे प्रमाणे न्हय, पूण आत्म्याचे कुशे प्रमाणे आमी जिवंक गरज अशें म्हूण तो तांकां तांचे मुखार सांगता. आमी जावन आसा देवाचीं मंदिरां. सांत पावलो आमकां सांगता आमी जावन आसा देवाचीं मंदिरां. जेजूचेर भाव दवरल्यारच आमकां कळटलें, कित्याक जेजू आमच्या जिवितांत भितर आमच्या आत्म्या सयत तो आमच्या जिवितांत ताणें ठिकाण केलेलें आसा. म्हणटूच आमचे भितर हें आसल्यार जेजूक आमी ताचेरूच नदर मारूंक गरजेची.
आनी सगळीं जेजूच्या पावलांत चलूंक गरजेचें अशें म्हणून सांत पावलो आमकां सांगता. आमी जायते फावटी मिसाक येतात, आमची मागणी करतात, पूण आमी केन्नाच भावार्थांत भार दवरला काय आमच्या जिवितांत जेजू आसा वो ना तें. आयचे शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां आनी हीच एक मुखेल वड म्हूण सांगलेली हांवें, ती म्हणल्यार जेजू आमकां सगल्यांक शिकयता की सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी ओजाच्या बाराखाल आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान दितलो. जेजू आमकां ह्या उतरां उदेशी बुजवण दिता. देवान आपणाक दिल्ले पदवे वरवीं जेजून आमकां सगल्यांक जिवितांत येतोल्या त्रासांची आनी कश्टांचें मदें शांती समाधान दितलो म्हूण तो आमकां एक बुजवण दिता. आयच्या दिसा आमी नियाळ करता आसतना आमी देवा मुखार थोडो वेळ सारुया आनी आमचो दोनी आनी सोमी जेजू क्रिस्त एक शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो तो म्हणटा, तुमची सगळीं ओजीं घेवन म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान दितलो. आमी जेन्ना असल्या परिस्थितींत सांपडटा, जेन्ना आमी त्रासांत आमच्या जिवितांत जायतीं प्रॉब्लेमां येतात, तेन्ना आमी जेजूचेर नदर मारूंक गरजेची. कित्याक जेजू आमकां शिकयता, तो म्हणटा म्हजे लागशीं शिकात, हांव ल्हानवीक आनी शांत काळजाचो. आमच्या जिवितांत त्रास येता तेन्ना आमी जेजू भाशेन जाणें आमच्या पातकां पासून त्रास सोंसले, ते ताणें शांत आनी ल्हानवीक काळजान आनी कालती काळजान सोंसले, तशेंच आमी करूंक आमी शिकुया. ताच्या लागसार वेळ सारून ताची शांती समाधान अनुभवूंक आमी प्रयत्न करुया. आमच्या जिवितांत कश्टांची वाट चलता आसतना जेजूच्या कश्टांचेर नदर आमी मारुया. भावार्थान आनी बोरमाशान आमच्या कश्टांची वाट चलोवंक आमी शिकुया. हेंच तरी आमी पाळीत जाल्यार देव आमचो भार खरेंच सोंपें करतलो.